नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरां पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओडिशांत आयज जनसभा संबोधीत केली. सांगलें की राज्यांतल्या सरकाराची उरफाटी मेजणी सुरू जाल्या. 10 जुना उपरांत राज्यांत भाजपाचें सरकार येतलें. शेतकामत्यांच्या विरोधांत आसात अशेंय तांणी मुखार उलयतना सांगलें. के लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए, बस इतना पूछ लीजिए. वे 10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे जी. इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल रहे हैं. आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो कटे हुए हैं. वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं. भाइयों बहनों, और इसीलिए हमारा उड़ीसा इतना धनवान होने के बाद भी लोग गरीब है. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह हांणी तेलंगणात एक प्रचार सभा संबोधीत केली. ह्या वेळार तांणी इंडी गठबंधन आणि राहुल गांधींचेर खर टिका केली. तांणी मुखार सांगलें की ही वेंचणूक मोदी आड राहुल गांधींची आसा. एके वटेन इंडी गठबंधन तुष्टीकरणाचें राजकारण करता जाल्यार दुसरे वटेन एनडीए सरकार देशा खातीर बलिदान दिता. बारह लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. एक और गर्मी थोड़ी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक में छुट्टी मनाने वाले राहुल गांधी, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी है. इन दोनों के बीच में आपको तय करना है. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आणि निमाण्या पावण्यावेल्या प्रचारा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपली पुराय शक्ती वापरल्या. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या आपल्या घरांत कन्या पूजन केलें. हमीरपूर हिमाचलांत 1 जुनाक मतदान जावपाचें आसा. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की कन्या पूजन करून आनी आवयचो आशिर्वाद घेवन आपूण प्रचाराक भायर सरता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची कामां पळोवन येता त्या वेंचणुकेंत लोक भाजपा वटेनूच मतदान करतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला. 5वीं बार निकला हूं. मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे. काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी हांणी महाराष्ट्रात एक जनसभा संबोधीत केली. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की राहुल गांधी हांणी सुरू केल्ल्या भारत जोडो यात्रेक जी लोकांची गर्दी दिसली तीच वस्तुस्थिती आसा. आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की. ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी. ये यात्रा आपके बीच आनी थी. शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो.
पुलवामा घडणुके तेलंगणाचे मुखेलमंत्री हेमंत रेड्डी हांच्या वक्तव्याचेर आसामाचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा हांणी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. तांणी म्हळां की सर्जिकल स्ट्रायकाचेर जे लोक उलयतात तांणी मतींत दवरचें की पाकिस्तानान बळकायल्ल्या भारताच्या जाग्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे हुबतात. सर्जिकल स्ट्रायकाचेर उलोवप तांणी सोडून दिवचें, कारण थोड्याच दिसां भितर पाकिस्तानान बळकायल्ल्या जाग्यांचेरूच भारताचो झेंडो हुबतलो. स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है. आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो. देश में थोड़ी ही देर में अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचो अंतरीम जामिनाचेर उलयतना सांगलें की अरविंद केजरीवाल जेल वापसीवाल्या क्लबांत आतां शामील जाल्यात. ऐसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न. केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए. ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली. 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने. मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है. देशातल्या कांय भागांनी कालच्यान हवामानात बदल जाला. ताका लागून गरमी पासून थोड्या लोकांक आतां थोड्यांक ह्या बदलाचो वायट परिणाम जाला. उत्तराखंडात कालच्यान चारधाम यात्रा सुरू जाल्या, पण काल जाल्ल्या उटंगराच्या पावसान बद्रीनाथ ऋषिकेश महामार्गाचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाली. ताका लागून केदारनाथ वचपी भाविकांक दुसऱ्या मार्गान वचचें पडलें. रस्त्यार पडिल्ले पालसणां काडपाक आनी महामार्ग सुरू करपाक थळावें प्रशासन खर यत्न करता. गोंयची संस्कृताय आनी दायजाचें प्रतीक आशिल्ल्या काजूक सलामी दिवपी मुखेल हॉस्पिटॅलिटी आनी पर्यटन कंपनी इंडियन हॉटेल्स IHCL ही संस्था काजू फेस्तांत वांटेकार जाल्या. राज्यांतल्या IHCLच्या हॉटेलांनी 10 ते वेगवेगळे रुचीक पदार्थ आनी गोंयची जीवी काजू संस्कृताय दाखयतले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी रान महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ देविया राणे, गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर, रान खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. ह्या काजू महोत्सवाक 78 दुकानां थाटल्यात. ह्या वेळार उलयतना मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें की गोंयचें काजू रान आमकां राखून दवरपाक जाय. कितलोय ताप येऊ, कितलोय पोटान दुखोवं, एकाय तरेची देवूय वखद आहा. थोडे फार्सी करू आसा, कारण आमी त्या मातयेंतल्यान जन्म घायल्लो मनीस आहा आनी म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो, केन्ना इलें घेयात, पोट बरें उरतलें आनी साफ सफाई जातली. कारण आल्कोहोल बीन पिवून ते काय करता, लिव्हर खराब जातलें. पूण हें जें कितें आहा पळय न्ही, तें मेडिसिनल जावन आसा. तातूंत भितर तो काजूकार जो उर्राक काडटा किंवा तो काजूचो रस काडटा, ताकाय थोडोसो आदार जातलो. हांव मागता सगळ्या लागीं की आजचो हो जो काजूचो फेस्त जो आसा तो फक्त शहरी भागांत पुरतो न उरता आसतना ग्रामीण भागातल्या त्या माझ्या शेतकऱ्याकडे, त्या काजूकाराकडे तांकां फायदो जावपाची गरज आसा. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी काही गोष्टी, उपाय किंवा आमी योजना राबोवपाची गरज आसा आनी ते राबयतले अशी आस्त बाळगिता. काजूची रानां आमचें दायज जावन आसा. ताजेरूच गांवगिऱ्या वाठारांत लोक आपली जीण सारतात. ती आमकां राखून दवरपाक जाय अशी उतरां रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष देव्या राणे हांणी काडली. आसा की कॅज्यू इंडस्ट्री खातीर आमचे जे सगळे आमची रुरल इकॉनॉमी वाडोवपाक आमचो जो प्रयत्न आसा, जे आमच्या फार्मरा खातीर, सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर, आमचे फेरी डिस्टिलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हांच्या खातीर जी आमची रुरल इकॉनॉमी वाडटा, हांच्या खातीर आमचो मेन मुद्दो आसा की गोवा आत्मनिर्भर जावपा जाय, स्वयंपूर्ण जावपा जाय इन कॅज्यू प्रोडक्शन. आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या प्रत्येकाच्या एफर्टान हें जातलें. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
नमस्कार आणि